नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। पालिका नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्षाच्यो माळो कोणाकोणाच्या गळ्यांत वेचून आयिल्ल्याचो दोळो उघड कोणूच उलयना। प्रुडंट जाहीर करता संभावितांचे लिस्ट। खासा रिपोर्ट। पालिका निकालाचो राजकीय पक्षांक संदेश। बीजेपीक रेड सिग्नल। सुधारपाक चान्स। काँग्रेस जागी जाली ना जाल्यार नवो पर्याय सोदपाचो जनमत कौलाचो संदेश। प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट। तीन 3000 कोटीच्या मोपा विमानतळाक केंद्रान दिलो पर्यावरण दाखलो। मोपा खातीर 300 कोटीचो 6 लेन रस्तो। सर्व शिक्षा अभियानाच्या शिक्षकांचो पगार वाडलो। स्कुलांच्यो व्हॅनी आनी बसींनी पॅसेंजर आनी स्कुलाच्या भुरग्यांक लोणचें कशें कोमून व्हरपी गाडयांचेर आरटीओची कारवाय। हायकोर्टाची बडी पडल्या उपरांत जाग। आनी स्कुलांतले उदेते क्रिकेटरांक वयर काडूंक आदलो इंडियन क्रिकेटर चेतन शर्माचे स्कूल स्पोर्ट्स प्रमोशन फाउंडेशनाची गोंयांत सर्त। जैतिवंत टीम खेळटली बाकीच्या राज्यांनी। आणि आयएसएलांत एफसी गोवा स्ट्रायकराचो दुष्काळ। डफीक दुखापत। रेनाल्डो जॉफ्रे खेळपाचो दुबाव। लुसियो दुखापतींतल्यान सरता भायर। शुक्रारा पुणे सिटी आड एफसी गोवाची तयारी। खबर विस्तारान। पालिका नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्षाच्यो माळो कोणाकोणाच्या गळ्यांत पडटल्यो ताचेर वेचून आयिल्ल्याचो दोळो। 2 पालिका सोडल्यार बाकीच्या पालिकांनी पुराय बहुमत मेळिल्ल्यान पॅनलाकडेन जाय ते पर्याय आसात। चडशे म्हणटात नगरसेवकाचे बसके उपरांतच कितें तें थारतलें। काणकोण आनी कुंकळे राजकीय घासाघीस बरीच जातली। आयचे घडयेक कोणूच अधिकृतपणान अमुक नगराध्यक्ष म्हणून सांगपाक तयार ना। तरीकय प्रुडंटान फुडाऱ्यांकडल्यान अदमास घेतलो। पळयात खासा रिपोर्ट। 2 पालिका सोडल्यार सगळ्या पॅनलाक पुराय बहुमत मेळ्ळा। पेडणे, मडगांव, कुंकळे आनी काणकोणचे नगराध्यक्षपद बायलां खातीर राखीव दवरला। सुत्रांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण संभाव्य नगराध्यक्ष अशे आसूंक शकतात। पेडणे अध्यक्षपद बायलेक राखीव दवरला। आल्लेकाराच्या अधिकृत पॅनलांतल्यो 2च बायलो वेचून आयल्यात। अधिकृत पॅनला भायले बायल नगरसेवकाक अध्यक्षपद मेळचें ना, म्हणजे श्वेता कांबळी ना जाल्यार स्मिता कुडतरकार अध्यक्ष जाव येता। नगराध्यक्ष पदा खातीर कुडतरकाराचें वजन मातशें चड दिसता। म्हापशा आदलो नगराध्यक्ष संदीप फळारी नगराध्यक्षाचे रेसीन फुडें आसा। ताचे फाटोफाट सुधीर कानोळकार। दिवचले राजाराम गांवकाराचें नांव जवळ जवळ निश्चित जाला। मुरगांव 2 जाण रेसीन आसात। फाटल्या पालिके पयलीं नगराध्यक्ष आशिल्ले दीपक नायक आनी 3दा नगरसेवक म्हूण वेचून आयिल्लो कृष्णा साळकार दोगूय रेसीन आसात। मडगांवचे नगराध्यक्षपद बायलांक राखीव। फातोड्डेच्या बबिता प्रभुदेसायाचें नांव जवळ जवळ निश्चित जाल्ल्यात जमा। केपें, वाळपय, सांगे आनी कुडचड्यार खंय अजून कांयच थारायिल्लें ना। फुडल्या दिसांनी मिटींग घेवन थारायतले म्हूण पॅनलांचे फुडारी सांगतात। काणकोणा निकाल टाय जाला। रमेश आनी विजय दोगांचे 5-5। विजय पै खोताच्या पॅनलान 3 बायलो जाल्यार रमेशाच्या पॅनलान 1 बायल आसा। आनी नगराध्यक्षपद बायलेक राखीव दवरला। जी बायल एका पॅनलांतल्यान दुसऱ्या पॅनलान वचपाक फुट्टात तिच्याच गळ्यान नगराध्यक्ष पदाची माळ पडटली अशी लक्षणां दिसतात। कुंकळे जोकी आलेमावाचे 4 नगरसेवक आयले। शुक्रारा आनीक 2 अपक्ष तांकां मेळ्ळा म्हणपाचे जोकीन मिडियाक आपोवन सांगला। Today we have elected a chairman of the municipality by Lavita Mascarenas. After Lavita, then will be Anju, second term. Third term will be Benji. Fourth term by Sokorin. सूत्रांकडल्यान मेळ्ळा ते म्हायती प्रमाण लविता मास्करेनस नगराध्यक्ष जाव येता। हे फावट पयलेच खेप गोंयचे नगरसेवक पयल्या बसकेन अधिकारपद आनी गोपनीयतेचो सोपूत घेतले। सोपूत घेवपाची तरतूद कायद्यान नाशिल्ली। बुधवारा तशी तरतूद करपी अध्यादेशाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या। काय ना, म्युनिसिपल एक्टान जशी पंचायत एक्टान शपथ घेवप आसली ती थंय नासली, त्यामुळे ती इनकॉर्पोरेट केला आमी। ऑर्डिनन्स येतलो।
At the first meeting of the council, every councillor shall take oath of office in the form and before such officer as the government may by notification in the official gazette specify. No councillor who has not taken such oath shall vote or take part in proceedings of any meeting of the council. It has been made compulsory. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. सगळ्यांनी या नगरपालिका वेंचणुकांक विधानसभेची सेमीफायनल म्हणिल्ले. ही वेंचणूक जाली तशीच सगळ्यांक कितें ना जाल्यार कितें शिकोवन गेली. ह्या वेंचणुकेन कोणाक कितें धडो दिलो ताचो हो परामर्श. मतदारांनी कोणाकूच सोडले नात. ज्यांका जो संदेश पावोवंक जाय तो ज्युस्त पावयलो. पळयात खासा रिपोर्ट. स भाजपा 4 बिगर भाजपा 1 टाय. नंबर पळयल्यार भाजपान बाजी मारली म्हणपाचे, पण बारीक साणेन पळयल्यार कोणूच ह्या निकालान सॅटिस्फायड जावंक शकना. ह्या वेंचणुकेन कोणाक कितें शिकयले ते पळोवया. सगळ्यान पयली भाजपा. तुमचे कांय मंत्री आमदार सुस्तावल्यात, मदेल्यात. फुडले वर्सभर सारके काम केले ना जाल्यार तांची धडगत ना. बरो विरोधी पर्याय असल्यार लोक तुमकां सत्ते भायर करूंक शकतात. दक्षिणेत सालसेतच न्हय तर केपें काणकोणाय तुम्ही डेंजर झोनात. मायनिंग सारखे सुरू जाले ना जाल्यार विधानसभा वेंचणूक आंगार येतली. आपल्याक वेंचणूक लढोवपाची ना म्हूण कुशीक राविल्ल्या काँग्रेसीकूय लोकांनी सारके शेप लायल्यात. खंयचोच राजकीय पक्ष आपूण फकत विधानसभा आनी लोकसभा वेंचणूक लढयतलो आनी मुळाव्या स्वराज्य यंत्रणेपासून पयस रावतलो म्हणून राजकारण करूंक शकना हेवूय लोकांनी काँग्रेसीक याद करून दिला. काँग्रेसीचे धडे अशे: विरोधी पक्ष म्हणून कामाक लागात, नाजाल्यार घरा बसात. तुम्ही नात जाल्यार विरोधकांचो स्पेस दुसऱ्यांक दितले. सत्ताधारी नाकात म्हूण तुमकां सहज वेचून हाडचे नात. जे विरोधी पक्षा प्रमाण काम करतात तांकांच मतदार प्रतिसाद दितले. काँग्रेसी शिवाय राजकारण चलचे ना ह्या भ्रमान राव नाकात. मात ज्या तरेन मतदान जाला आनी जे रितीन लोक वेचून आयल्यात ते पळयल्यार मतदारांनी कांय गजाली मतीन धरपाची गरज आसा. फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेत मतदान करतना ह्यो गजाली खूब म्हत्वाच्यो. जांकां भ्रष्टाचारी म्हणून भायर मारिल्ले तांकां परत निवडून हाडनाकात. नव्या उमेदवाराक संद दियात. तांचे चारित्र्य, शिक्षण, विचारसरणी पळयात. जितलो सक्षम सत्ताधारी तितलोच बरो विरोधी पक्षय वेचून हाडात. फकत भावनीक जावन कोणाक जिखोवन हाडनाकात. ह्या वेंचणुकेचें हेंच खाशेलेपण. जें कितें सांगूंक जाय तें मतदारांनी स्पश्टपणान सांगलां. सत्ताधारी, विरोधी पक्ष आनी विरोधी अपक्ष आमदारांकय ह्या वेंचणुकेन आपापल्या जबाबदारीची जाणीव करून दिल्या. हातूंतल्यान आमचे राजकीय फुडारी शिकतले. ते फुडले विधानसभा वेंचणुकेत कोणाक तिकेट दितात ताचेरच कळटलें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मोपा विमानतळाक केंद्रान पर्यावरणी दाखलो दिलो. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान गोंय सरकाराक ईसी पत्र धाडलां. मोपा विमानतळाक 300 कोटी मोडून सरकार 6 लेन रस्तो करता. मोपा विमानतळ सोयी सुविधा कबलातींत तरतुदी केल्यात. बुधवारा मंत्रिमंडळ बसकेंत निर्णय जालो. पेडणे ITIंत स्किल एव्हिएशन सेंटर सुरू करतले. विमानतळार नोकऱ्यांक गोंयकारांक पयली संद दितले म्हणून मुख्यमंत्री उलयला. एक ग्रीनफील्ड इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपाच्या बाबतीन आणि वी हॅव शॉर्टलिस्टेड 5 एजन्सीज. आता जो प्रपोजल आसा इज अ सेकंड फेज ऑर अ सेकंड स्टेज विच इज फॉर इश्यू ऑफ RFP. द कन्सेशन एग्रीमेंट जो आमी केला it is being vetted by learned advocate general. Concession agreementat जे काही महत्वाच्यो गजाली आसात. There is construction of 6-lane express way connecting airport to National Highway 17. Aviation Skill Development Center to be put up at ITI Pedne or any other government ITI. The concessionaire will have to provide training to the local people during the construction period and also beyond to enable absorption of trained personnel in Mopai Airport. In Mopai Airport as well as aviation sector elsewhere. The concessionaire has to train at least 75 persons every year in various disciplines. The concession period will be 30 years and the concessionaire will be entitled to additional period of 30 years. Concessionaire has to pay a concession fee of rupees 150 crores upfront to Government of Goa.
आनी तेजें सिलेक्शन कित्याचेर जातलें ह्या 5 जाणांतले द पर्संटेज ऑफ रेव्हेन्यू शेअर विल बी द sole bid parameter. Goans must get preference in all the jobs at the airport or in other areas. This must be ensured by advertising all the positions by the concessionaire. पहिली फेज आसा ही 1800 कोटींची आसा. In all it is of about 300 crore, 3000 crores. Compassionate appointment संदर्भान annual income limit हो वाडयला. पयलो 1 लाख आसलो तो 2 लाख केल्लो आमच्याच सरकार येदीकेर इन 2012. पूण इन्स्पायट ऑफ दॅट लक्षांत आयलें की अजून खूब जाणांक हें जाता मिस जाता. त्यामुळे वी हॅव इन्क्रीज्ड इट टू 3.5 lakh. सर्व शिक्षा अभियाना सकल 500 पॅरा टिचर्स नेमलेले. सॅलरी वॉज इन नाव वी आर इन्क्रीजिंग इट टू 9,000. घेऊ एक विराम.